जायात जागे। आता आमचो तिसरो विषय डेमोक्रेसी, लोकशाय आणि काजिनो. सामान हाडपाक पण थंय कितें तापटी बीन चालू आहा, कितें चालू आसता? रमी कोणाचे ते क्लब केन्ना केन्ना येता? म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंट खूब येता, तूं काम करता मरे येता गव्हर्मेंट सर्वंट बीन येता तेजें नांव दिया इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचें. म्हणजे कॅसिनो पॉलिसीचे परिणाम पळया. पयलीं काही बंद जाल्यार आतां आनीक लायसन रिन्यू करना. सो द टार्गेट ऑफ द पॉलिसी वॉज व्हेरी क्लियर, रिड्यूस द नंबर ऑफ कॅसिनोज. रॅडिसन व्हाईट सँड एका ऑफशोरान पयशे भरून आनी ऑपरेशनूय चालू ना. गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड MV लिला, म्हणजे म्हाका दिसता तुमचो तो ताणें ताजें हें म्हणजे ऑपरेशनूय ना. देर आर 2 other hotels. One of them have, I think, stopped operation. They have conveyed to. I remember having seen, but the license is valid. So if it is not in operation, there is no question of penalizing him. And the other hotel has requested to allow them payment in installment. This current year, quarterly payment will be allowed in advance. In advance means before the quarter ends, they have to pay for the next quarter. Along with 12% interest for the period of delay. Those who do not pay, they will not be given entry passes. Overall, म्हाका दिसता आतां casinos have reduced to quite a number. Slowly they may come to single digit. Democracy is a government by the people, for the people and of the people म्हणटात. म्हणजे लोकशाही जी आसा ती लोकांनी चलोवपाची आनी लोकां खातीर चलोवपाची. आतां म्हाका दिसता हें डेफिनेशन, ही व्याख्या फाटीं पडली आनी अशें म्हणपा जाय की लोकशाय ही आसा गिरेस्त लोकांची, गिरेस्त लोकां खातीर आनी गिरेस्त लोकांनी चलयल्लें सरकार. डेमोक्रेसी इज अ गव्हर्मेंट by the rich, of the rich and for the rich. अशी व्याख्या करची पडटली. कित्याक तर 29 सप्टेंबराक चिबला इंदिरानगर, चिबला काय मेर्शे इंदिरानगर थंय पुलिसांनी धाड घाली आनी जुगार खेळटना एक 8-10 जाणां पकडले, 2 लाख रुपये जप्त केले आनी खुबशे आनीक सामान तांचे कडल्यान जप्त केलें. कित्याक तर जुगार खेळप अशें इल्लिगल, बेकायदेशीर. काजिनोत म्हणजे गोंयांत 12 काजिनो जे आसात, 7 तुगेले 5 नखेत्री हॉटेलांनी आसात आनी 5 आमच्या मांडवींत आसात. काजिनोत हजारांनी लोक वचून कोट्याचो जुगार खेळटाले, तांकां कोणें हात लायलो ना. कित्याक तर थंय जे लोक वतात ते मातशे हांचे कडेन जर तुलना करीत ह्या लोकां कडेन, इंदिरानगरच्या लोकां कडेन, तर ते खूब गिरेस्त म्हणटकर गिरेस्तांक कायदो, कित्याक तांकां कोणें टच कित्याक केलें ना, तांकां कोणें धरलें ना, कित्याक थंय धाड कित्याक पडली ना. सरकारान तांकां मान्यताय दिल्या. हो खंयचो कायदो? एका तरेच्या जुगाराक मान्यताय ना, दुसरे तरेच्या जुगाराक मान्यताय आसा. गोंयांत मान्यताय नासतना बेकायदेशीर मटको चलता, गडगडो चलता, धिरयो चलतात. त्या शिवाय म्हण तूं क्रिकेटीचेर, फुटबॉलाचेर बॅटान चलिल्लीं आसा. हें सगळें मान्यताय नासतना चलता. थंय कोणी तरी आड्डदर करता, कोणी तरी दोळे धापता, करा रे तुमी, तुमचेंय बरें जावं, आमचेंय बरें जावं म्हूण, असलें कितें तरी चलता. पूण ही एक कारवाय काजिनो अशें चल्लां. हे काजिनो कित्याक आयले गोंयांत आनी खंयच्यान आयले? पयलीं भारतांत सगळे कडेन जसो गॅमलींग एक्ट आसता, म्हणजे जुगाराचो कायदो आसता, तसो गोंयांतय आशिल्लो. 1976 साकून हो कायदो गोंय सरकारान केल्लो. मागीर 1992 रवी नायक आसतना
थंय एक तांणी त्या गॅम्बलिंग कायद्यांत सुदारणा केली. सुदारणा म्हणचे परस बदल केलो, गोंयाक वायट असो बदल केलो. आनी तो बदल कसलो की 5 नखेत्री हॉटेलांनी आमी इलेक्ट्रॉनीक गेमींग मशीन्स म्हणून चलोवपाक दितले, लोकांक खेळपाक दितले म्हणून 5 नखेत्री हॉटेलांनी फक्त. मागीर 1996 राणे चीफ मिनिस्टर आसतना, राणे मुख्यमंत्री आसतना आनीक एक बदल आयलो. तातूंत 5 नखेत्री हॉटेलांतूच न्हय पूण गोंयच्या ऑफशोर वेसल्स म्हणजे गोंयच्या समुद्रांत लेगीत ताजो आमी ही मशिनां तुमकां खेळपाक, मशिनाचेर तुमकां खेळपाक मान्यताय दितले. आतां गोंयचे ऑफशोर म्हणजे आमी अर्थ लायतात तो ऑफशोर वेसल म्हणजे बोटी ज्यो समुद्रांत थंय दवरलेल्यो असतात त्यो ऑफशोर, ऑफ बँक न्ही, मांडवीचेर न्ही, पूण ऑफशोर म्हणून त्यो सगळे मांडवीत आसात. हे आमचे नदरेन बेकायदेशीर. म्हणून आतां जर सरकार परतून जर हे सारकें करतलो जायत जाल्यार सरकाराक व्हडलेशें कांयच करचें पडचें ना. जे 2 फावट एमेंडमेंट जाल्यात 1992 आनी 1996, आतां आनीक एक एमेंडमेंट हाडात, आनीक एक बदल हाडात की ते पयलींचे 2 बदल पळय जाल्यार न्ही ते रद्द केले म्हणून. सामकें सोंपें, ते रद्द केले म्हणून अर्द वरान एमेंडमेंट जाता आनी सगळे लोक पास करतले, सगळे आमचे MLA पास करतले. तितलें करतकर गोंयचे 5 नखेत्री जुगारी बंद आनी मांडवींतलो काजिनोय बंद. पूण बंद करपाक कोणाक जाय, बंद करपाक कोणाक नाका. हांगा काजिनोक लागून शिंदळकी चलता, काजिनोक लागून ड्रग्स बसून चलता जायत आनी काजिनोक लागून संबंद भारतांतल्यान काळो पयसो घेवन हांगा लोक जुगार खेळपाक येतात. तर गोंयचें नांव पळय आसा न्ही तें बदनाम जायत वता. फाटीं गोवा इज द रेप कॅपिटल ऑफ द कंट्री अशें म्हणून सगळे आमचे राष्ट्रीय मिडिया पळय आसता न्ही, टेलिव्हिजन बी सगळे बोब मारताले. मागीर ड्रग्सांचो बोवाळ जालो, ड्रग्सांचो बोवाळ जातकर गोवा इज द ड्रग्स कॅपिटल ऑफ द कंट्री म्हणून. आनी आतां ह्या काजिनोक लागून स्लोवली आतां गोवा इज द गॅम्बलिंग कॅपिटल ऑफ द कंट्री अशें म्हणून नांव जावपाक लागलां. BJP सरकार सदांच आपूण, BJP पार्टी सदांच आपूण पार्टी विथ अ डिफरन्स, पार्टी विथ अ डिफरन्स, पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणटा न्ही. आतां हें करून दाखयात, हो बदल हाडात आनी हे काजिनोक सगल्यांक धांवडायात. तो गोंयकारांक वायट, गोंयच्या भुरग्यांक वायट. फाटीं आझम म्हणटा त्या वकिलान पब्लिकली सांगिल्लें, उक्तेपणान सांगिल्लें की सावथ गोवात जे 5 नखेत्री हॉटेलांनी काजिनो आसा तातूंत गोंयचे भुरगे चड वतात म्हणून जुगार खेळपाक. हांगा रातचे जर पळयत तुमी मांडवीचे तीरार चडश्यो गाडयो गोंयचे रजिस्ट्रेशनाच्यो आसा, टॅक्सी न्ही, प्रायवेट गाडयो गोंयचे रजिस्ट्रेशनाचे आसता. म्हणटकर गोंयकार खूब वचपाक लागल्यात आनी हे गोंयच्या फुडाराक बरें न्ही. आनी सरकाराक जर असलेंच आमकां जाय, येणावळ जाय, हें जाय जाल्यार आरे शिंदळकीचेर, ड्रग्सांचेर आनी तुमकां जुगाराचेर तुमची येणावळ कित्याक सांगपाक लज दिसपा जाय सरकाराक. हे येणावळी खातीर आमी एलाव करता, आमी मान्यताय दिता म्हणून. येणावळी उबारपाच्यो आनी खुबश्यो तरा आसूं येता, ताजेर विचार करात. असले न्ही, हे जुगार बिगार तसले न्ही. आनीक तुमकां जर तो जुगार बंद करपाचो नासा जाल्यार मोटको पळय आसा न्ही, गडगडो आनी धिरयो हांकां बसून एलाव करा, तांचेर बसून कायदो करा की दे आर नो लॉंगर इल्लिगल म्हणून. आनी मागीर गोंयच्या लोकांक जाय तशें वेवस्थिशीर जाय तसो जुगार खेळूं दी. म्हणटा एटलिस्ट तुमी श्रीमंत, गिरेस्त आनी गरीब हातूंत भितर वेगळेपण करना, हातूंत भितर डिफरन्स करना. श्रीमंताक स्पेशल वागणूक दितात आनी गरिबांक तसली वायट वागणूक दिता, हें तरी नांव जावचें ना. हो जालो आमचो काजिनोचो विशय. आतां आमी चवथो विशय घेवया आनी तो म्हणजे पुलिसांचे आनी राजकारणी लोकांचे हातमिळवणी करून जुल्म. हो जॅकी शरीफ आनी आनीक पुलीस ऑफिसर एक जीप घेवन, पुलिसेची जीप घेवन, पुलीस आनी लोकल गुंडा तितून थोडे बाउन्सर तांकां घेवन येयला आनी टिटोज लेनाचेर एका हापऱ्याक बरोच मारला. अकॉर्डिंग टू रुमर्स फ्रॉम द पुलीस स्टेशन इटसेल्फ, हे हापऱ्यांची गँगां आहा, 2 गँगां आहा, दे डेफिनेटली इनटू ड्रग्स. हे कोणा कडलो हप्तो घेता आनी तांकां धंदो चलोवंक दिता, दुसऱ्यांक करूंक दिना, हें धंदो करूंक दिना. आनी हे नायजेरियन्स पळय आहा ते पुलिसांक वचोन धमकी दिल्या म्हणून आयकलां हांवें पुलिसांक. आनी एज अ रिजल्ट आयज हे लोकल गुंडांक येवन ते नायजेरियन सगळ्या ट्युरिस्टां मजेकात, इंडियन ट्युरिस्ट, फॉरेन ट्युरिस्ट हेंच्या मजेकात तेंची पिटापीट केलो, परत मारला आनी सोडला. हांव म्हणटा जोरी तो तेणेन जर कितें केलां तर ही शूड हॅव बीन अरेस्टेड. आमचे सपोर्टर आहा तितल्यांचेरूय रिवेंज घेता.
आनी हे भुरग्यांचेर येद्या भुरग्यांचेर येद्दे व्हडले पुलीस येवन दांड्यांनी आनी वातींनी थापटां मारप तोंडाचेर दॅट इज रॉंग एंड हो आमी निशेध करता एंड वी वील टेक दीस केस फॉरवर्ड वेर एवर वी हॅव टू गो. भर असेंब्लीन सुद्दां आरोप करतालो की हे सगळे हप्ते पळय घेता तेजे पयशे रवी नायका पर्यंत वयता तेन्नाचो होम मिनिस्टर. पूण आयज आमी असो हांगासर आरोप करता की हे पयशे सगळे कलेक्ट करता हे आयजचो गृहमंत्री मनोहर पर्रीकर हेच्या पर्यंत वयता. नाजाल्यार तेणी गोंयच्या जनतेक स्पश्टीकरण दिवचें आनी हे लोकांचेर पळय जे अत्याचार चल्लेले आसा हेचे इमिजिएटली चवकशीचे आदेश दिवचे. आग्नेल फेर्नांदीस पयलींचो आमचो कलंगूटचो MLA थोड्या दिसां पयलीं आयलो आनी म्हणालो कळंगूटचे पोलीस आपले वर्कर्सांचेर आपले सपोर्टर्सांचेर अत्याचार करतात, तांकां धरतात, मारतात. आनीक हे मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब आडावंक जाय. आनीक पयलींचो सरकार आसतना अशेंच हेर म्हणजे ओपोजिशनाचे MLA ते कंप्लेन करताले, ते कागाळ करताले. सांगपाचें म्हळ्यार पुलिसांचे आनी जे राजकारणी आसता जांकां पावर आसता तांचे सदांच एक कोऑपरेशन आसता, एकामेका कडेन हात मिळोवन ते काम करतात. पुलीस तांकां केन्नाच आड वचना, कारण पुलिसांक आपलें काम आसता, म्हणजे खंय पोस्टींग जाय, खंय प्रमोशन जाय, ताका लागून ते केन्नाच राजकारण्याच्या आड वचना. ना आतां हें थांबोवपाचें कशें? भारतांत क्रायम सगळे कडेन जो वाडला तो चड करून पुलिसांचे आनी राजकारण्याचे हे संगनमत जाल्ल्यान अशें म्हणून सुप्रीम कोर्टान फाटीं सांगिल्लें आनी तांणी सांगलें तुमी एक पुलीस बील हाडात, पुलीस एक्ट हाडात, जातूंत पुलिसांच्या दिसपट्टे कारवायेंत वा तांच्या धोरणांत राजकारण्याक हस्तक्षेप करपाक मेळचो ना, राजकारण्याक तकली भितर घुसडावपाक मेळची ना म्हणून. खुबश्या राज्यांनी हो पास केला, चडश्या राज्यांनी अजून पास करूना. गोंय राज्यांनी तो कोणे तरी असेंब्लींत घालो आनीक 3-4 फावटी असेंब्लींत आयलो, विधानसभेंत आयलो आनी सिलेक्ट कमिटी कडेन गेलो. सद्या सिलेक्ट कमिटी कडेन आसा. सिलेक्ट कमिटी म्हणजे एक धाकलीशी कमिटी जी विधानसभा नेमता. ते कित्याक नेमतात? जाल्यार विधानसभेक टायम नासता सगळे बारीक बारीक खोलायेन बारीकसाणीन पळोवपाक, म्हणून त्या कमिटी कडेन ते काम दिता. त्या कमिटीन आपल्याक कितें दिसता ते आपलो रिपोर्ट विधानसभेक दिवपाचो आनी विधानसभेन मान्य घेवपाचो. आमची सुचोवणी अशी आसा ह्या सरकाराक की तें बील पळय आसा न्ही तें ताबडतोब फुडले अधिवेशनांत हाडचें आनी तें पास करचें आनी राजकारण्याचो जो हस्तक्षेप जाता पुलिसांच्या कामांत तो बंद करचो. आनी तो बंद करतकर मागीर सगळे कडेन पुलिसांचें काम जें आसा तें आपले आपूण सुदारतलें. गोंयांत चोरयो खून सगळें उणें जातलें तें करून तरी पळयात. हो जालो आमचो आयचो चवथो विशय. आयज आमी आमचो प्रोग्राम हांगाच सोंपयतात. मेळया फुडले फावटी. तो मेरेन देव बरें करूं. नमस्कार. पळयत रावात जायात जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.